हेड ऑफिसांतल्यान आमच्या सांखळे साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात आयले आनी साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात तांच्यांनी आज तुमकां सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर इट इज नॉट जस्ट आमी म्हणटा थिरोटिकल ट्रेनिंग बट हांव आतां येताच पळयतालो म्हणल्यार सगळे मॉडल्स तांच्यांनी हांव भितर सरलो तितक्यान पळयलें सगळे मॉडल्स जे आहा पळय न्हू ते सगळे मॉडल्स जायले म्हणजे CPR कशें दिवचें परत फर्स्ट एड प्रायमरी कशी करची कोणाक उखल्लो जाल्यार ताका स्ट्रायचर कसो वापरचो पांय फ्रॅक्चर जाला हात फ्रॅक्चर जाल्यार ताका कितें करचें भुरग्याक सिंकोपल एटॅक येवन जर भुरगे पडले आमी कितें करता खबर आहा भुरग्याक घोळयली आमी कितें करता सगळीं धरताली तकली तेजी सामकी आवडटा म्हणजे ताका आनीक त्रासान घालता इट इज ट्रू कोणूच ताका म्हणजे लाय डावन करून तेजे पांय वयर करिना भुरग्याक सिंकोपल एटॅक येता म्हणजे नेमकें कितें जाता जर भुरग्याच्या ब्लड सप्लाय किंवा ऑक्सिजन लेवल ही तेजी कमी जाल्ली आसा आनी आमी तेजी धरताली तकली दाबीत बसला ताका एक तर सगळें न्हिदोवपाक जाय तेजे पांय वयर करपाक जाय ऑटोमॅटिकली जाल्यार तें दुसऱ्या मिनटाक सारकें जाता आमी ताका बसयला थंयसर तकली दाबून जावचें ना आमी खंयचो कानो आजून तेज्या नाकांत आनीक घालता कानो म्हणजे प्रॅक्टिकली म्हणजे आमी कित्याक घालता आमी प्रॅक्टिकली कोण तरी पळयत येयल्ले आसा आमकां खबरूच ना म्हणून आनीक वयल्यान एकदां आमी करता पळय न्हू तितून ताका आनीक प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक शकता म्हणून आयची ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही ही फक्त आमी जशें म्हणटा टिचरांकूच ट्रेनिंग कित्याक दिवची टिचर हो एक्सपर्ट आसता टिचराची शिकपाची तयारी आसता आनी प्रत्येक जर तुमी पळयशात तसो वचूंक पळयत जाल्यार गांवांत आयच्या घडीक आतां सुर्लांतल्या आमच्या खोडगिड्या गांवांत जर गेलो आतां म्हणजे एमर्जन्सी कितें जर जाली जाल्यार खरें म्हणजे गांवांत आसलेल्या लोकां पैकी सगळ्यांत हुशार टिचर आसता हांव खोटें सांगना सगळ्यांत हुशार टिचर आसता थंय लोक आसताले आनी बट ते दीसभर कोण आसचे ना न्ही म्हणून आसलेल्या पैकी सगळ्यांत हुशार जर कोण आसत जाल्यार तो टिचर आसा आनी तोच म्हणजे शाळेंत न्ही तर गांवांत सुद्दां कोणाक कितें जालें जाल्यार ही कॅन एडवायज तो सांगू शकता की बाबा हें कर हें करूं नाका असो न्ही ताका बरेचशे फावटी बींग अ डॉक्टर म्हाका खबर आसा म्हणजे हांव प्रॅक्टीस करतालो तेन्नाय बी की एमर्जन्सीच्या वेळार लोक कशा पद्दतीन ट्रीट करताले डील करताले लोकां वांगडा तें हांवें पळयलां आनी ताका लागून सांगलां हांवें म्हणून ही ट्रेनींग जी आसा पळय न्ही हाजो उपयोग फक्त तुमकां शाळेंत न्ही फक्त भुरग्यां खातीर न्ही हाजो उपयोग आमकां आमच्या आयुश्यांत कायमचो हो आमकां एक्सपिरियन्स जो आहा पळय न्ही हो कायमचो आमकां उपयोगी ठरतलो आमच्या घरांतूय ठरतलो आमी ज्या जाग्यार आसा थंय ठरतलो म्हणजे ताणी सिंपल हार्ट एटॅक येयल्या उपरांत मातसो बेगीन हॉस्पिटलांत पावलो जाल्यार वाचतलो आसलो बरें म्हणटा आमी म्हळ्यार ताकाच जर आमी जशें म्हणटा की ताका मातशी प्रायमरी फर्स्ट एड दिल्ली जाल्यारूय तो सारको जावपाक शकतालो ही भावना तकलेन घेवन म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे तेंचे 7 ते 8 जे प्रायमरी म्हणजे प्रॅक्टिकल प्रयोग आहा जाका म्हणटा आमी ते प्रॅक्टिकल प्रयोगाची फुडें बसलेली टीम आहा दे वील एग्री म्हणजे CPR कशें दिवचें आमी जाका म्हणटा की हार्ट पंप कसो करचो हो खरें म्हणजे फाटले फावटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेंच्यांनी ठरयल्लें की 2.5 लाखाच्या वयर लोकांक हाची ट्रेनींग दिवपाक जाय कारण आफ्टर पोस्ट कोवीड आज 30 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां एटॅक येवपाक लागला तो जर पडल्या उपरांत ताका तितक्याच पुरते दिले जाल्यार ताका रिस्पॉन्स जो आहा पळय न्ही तो परत येवपाक शकता आनी तो आपल्याक खंय तरी हॉस्पिटलांत पावोवंक शकता म्हणून आयच्या पुराय ट्रेनिंगांतल्यान तुमकां जी ट्रेनींग मेळटली तातूंतल्यान तुमी सगळीं जाणां शिकची तुमी सगळ्या जाणांनी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनींग घेवची प्रॅक्टिकली ती गरज लागता तेन्ना ताचो उपयोगूय करचो आनी म्हाका खात्री आसा की हाजो पुराय उपयोग तुमी सातत्यान की भुरग्यां खातीर म्हण गांवांत म्हण आपल्या फॅमिलीच्या मदीं जेन्ना जेन्ना गरज लागतली तेन्ना तुमी करतली हाजी अपेक्षा करता आयज पद्मिनी फाउंडेशन आणि त्याच बरोबर EMRI हांच्या जोड पालवान फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम ह्या एका दिसाच्या वर्कशॉपाच्या उक्तावण जालें हो पद्मिनी फाउंडेशना तर्फे आयोजीत दुसरो फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम आशिल्लो लास्ट इयर जेन्ना हो प्रोग्राम घेतिल्लो तेन्ना बिचोली तालुक्यांतले सगळे PE टिचर्स जे आशिल्ले हे खास करून ह्या कार्यक्रमान वांटेकरी जाल्ले आणि त्याच बरोबर ह्या फावटीच्या फर्स्ट रिस्पॉन्डंट प्रोग्रामान खास करून आमच्या 26 प्रायमरी स्कुलाच्यो टिचर्स आणि त्याच बरोबर 7 प्रायमरी स्कुलाच्यो टिचर्स ज्यो आसा ह्यो वांटेकरी जाल्लेल्यो आसा आयच्या ह्या वर्कशॉपाचो लाभ लागीं लागीं 150 नंबर ऑफ टिचर्स जे आसा हे घेतिल्ले आयज हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां की फर्स्ट रिस्पॉन्डंट प्रोग्राम थ्रू दीस फर्स्ट रिस्पॉन्डंट प्रोग्राम वी आर ट्रायंग टू क्रिएट एक स्टेक होल्डर्स इन द कम्युनिटी
वेरीन थ्रू द टिचर्स आमच्या भुरग्यां कडेन बऱ्यांतले बरी नॉलेज पावतली आणि त्याच बरोबर इन एनी कायंड ऑफ एमर्जन्सी सिच्युएशन्स जे आसा पळय न्ही तांच्यांनी कशें रिस्पॉन्ड करपाचें हाच्या बद्दल तांकां ज्ञान दिलें वतलें. आमी पळयता की पोस्ट कोवीड जे आसा हे वेगवेगळे इवन एट अ व्हेरी अर्ली स्टेज जे आसा पळय न्ही ते हार्ट इश्यूज जावपाक लागल्या किंवा हार्ट अरेस्ट अशें यंग भुरग्यां भितर जावपाक लागले. ताका आमी क्वीक रिस्पॉन्ड कशी करतली आणि त्याच बरोबर ताका हॉस्पिटलां मेरेन भितर आमी ताका कशें ट्रीट करूं शकतली हाच्या बद्दल हो कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमान सगळे जाण आमचे प्रायमरी टिचर्स सहभागी जाले हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता.